गोवा युनियन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स जनरल युनियन वेदांता बाज लिव्ह युनिटाचो हे आमी हांगा प्रोग्राम दवरला आयज सगळ्या गोंयच्या वर्करांक कामगार अशें गोंयच्या सगळ्या लोकांक लागून आनी जी पिढी जी आयज स्कुलान शिकता जावं कॉलेजीन शिकता हेच्या फुड्यान तांकांय बी बरें फुडें कामाक बी बरें यश मेळचें आनी गव्हर्मेंटान तांकां हेल्प करचो हेजे वतीन आमी हो प्रोग्राम आयज दवरला. प्रोग्राम म्हणजे तुमी कितें पुजा दवरल्या आनी मागीर 10,000 जॉब जातले अशें तुमी मागणी केल्या. मागणी म्हणून सगळे काम तेंचो सपोर्ट आसा, सगळे मायनींग बेल्टाचे भुरगे तेंचो आसा, बाज वर्कराचो आसा, त्याच प्रमाणे सरपंच जिल्हा पंचायतीचे जावं सोशल वर्कर जावं कावन्सिलर म्युन्सिपालिटीचे त्याच प्रमाणे MLA आमदार खासदार हे त्यांचा पाठिंबा आसा. तुमचे पुजेन तुमी अशें कितें मागला, कितें आनी कितें आसा मायनींग स्टार्ट जाता म्हणटकीर? मायनींग बेगीच्या बेगीन स्टार्ट जावची आनी इतले वर्सां खुबशे बेकार आसा तांकां काम मेळचें आनी जी त्यांचे सगळ्यांचे प्रॉब्लम जो आसा पळय तो सॉल्व जावचो. गव्हर्मेंटाकूय तेतूंतल्यान रेवन्यूशन मेळचें. म्हणजे आनी कितें आसा ते पुजेन तुमी घातला आनी तुमी खूब कितें घातलें म्हादयचें घातला प्लस म्हादयचें कितें घातला डायवर्जन जावचें न्ही म्हणून. म्हादय ही डायवर्ट जी केल्या ती डायवर्ट करची न्ही कारण तेतून जीव जंतू आसा पळय तोय मेलो तेजेर जो जखणारो जीव जंतू हेजेरूच एक मर्डर जाल्लो आसा. तसोच मायनींग बंद पडल्या कारणान आमचो एक मर्डर जाल्लो आसा. हे मातशें घडचें न्ही कारण आमचें गोंय स्वातंत्र्य आमी स्वातंत्र्य आसा. हेतूंतल्यान म्हाका कळटा की आमी स्वातंत्र्य ना अशें दिसता म्हाका पळोवंक गेल्यार. कित्याक प्रत्येक जाग्यार नवे नवे NGOs जाता, नवे नवे घडामोडी, नवे नवे भुरगीं भायर सरतात, कोपरा मिटींग घेतात. हें कारण कित्याक की गव्हर्मेंट खंय तरी आमचें सपोर्ट आमकां करना. ही पुजा तुमी खंयच्या देवळान केल्या? ही रायबंदर साईबाबा टेंपलान केला, साईबाबा देवळान.